संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुविधा समितींतल्या सगळ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी राजीनामो दिला। सरकाराक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कांयच पडून गेल्ले ना, ताकाच लागून सुविधा समितीची कांयच अर्थ नाशिल्ल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे। कांय दिसा पयलीं ह्याच शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केल्ले। त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तांकां प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन दिल्ले, पूण खंयचे कडेन कांयच ना अशें शेतकार सांगतात। तुमचे कडेन साखर कारखानो चलोवपाक जायना जाल्यार तो आमकां दियात, आमी चलोवन दाखयता अशें शेतकार सांगतात। संजीवनी साखर कारखान्याचे बाबतींत सरकारान आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली ना, देखून संजीवनीचो फुडार कितें असो प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकारांक पडला। लाटंबरसी दिवचले रानदुकराक मारपाक दवरिल्ल्या गांवठी बॉम्बाक घास मारिल्ल्यान पाळीव सुण्याक मरण आयले। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरांत हो सगळो प्रकार कॅप्चर जालो। हो प्रकार घडलो तेन्ना कुशीक ल्हान भुरगीं खेळटाना सीसीटीव्ही कॅमेरांत दिश्टी पडटात। सुदैवान आनीक कोणाक जिवीतहानी जावंक ना। गांवठी बॉम्ब कोणे घालो हें खबर ना। ह्या प्रकाराचो फुडलो तपास सुरू आसा। अंजुण कायसूव आनी शापोरा वाठारांतल्या लोकांनी मंगळारा उदकाक लागून म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हेलो। फाटल्या कांय दिसांच्यान लोकांच्या नळाक उदक येनाशिल्ले, ताका लागून चाळविल्ल्या लोकांनी घागर मोर्चा व्हरून निशेध केलो। अंजुण कायसूव आनी शापोरा वाठारांत फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन नळ सुक्यार पडिल्ले। हाका लागून मंगळारा सगळ्या तिडकिल्ल्या लोकांनी एकठांय जमून भौशीक बांदकाम कार्यालयांत घागर मोर्चा व्हेलो। अभियंत्यांनी तांचे प्रश्न आयकून घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचे तोंडी आश्वासन दिले। गोंयांत अपघातांचे सत्र वाडतूच आसा। दिसाक एक तरी अपघाताची घडणूक जाल्ल्याचे कानार पडटा। हे फाटभुंयेर येरादारी खात्यान स्पीड गव्हर्नराची खर अंमलबजावणी करपा खातीर पावलां उबारल्यात। हाचेर येवपी 12 मार्चाक नियाळ बसका घेतले। हातूंत सगळे रेंटक कॅब आनी माल व्हरपी वाहनांची स्थिती आनी 11 मार्च 2023 मेरेन हाची अंमलबजावणी कशी जाली हाचो सविस्तर अहवाल सादर करचो असो आदेश येरादारी संचालकांनी सगळ्या सहाय्यक येरादारी संचालकांक जारी केला। ही बसका खंय जातली हें मागीर कळयतले अशा आदेशान नमूद केला। वाहनांक फिटनेस प्रमाणपत्र दितना वा तांचें नूतनीकरण करतना त्या वाहनांत स्पीड गव्हर्नर बसयल्यात काय ना हाची खात्री करून मागीरूच प्रमाणपत्र दिवचे अशें आदेशान स्पश्ट केला। तशेंच माल येरादारी करपी वाहनांची पुरायेन तपासणी करची। विशेष म्हळ्यार रेंटक कॅब कडेन लक्ष दिवन ताणें हे नेम पाळ्यात काय ना हें पळोवचें अशें ह्या आदेशान म्हणलां। फाटले 3 दीस जाले सोनसोड्या रस्त्या कुशीक चिकन वेस्टाची गाडी पार्क करून दवरल्या। सोमारा पळयत जाल्यार सांजे मेरेन तेच सुवातेर 2 गाडयो पार्क करून दवरल्यात। तिडकल्ल्या थळाव्यांनी मंगळारा सकाळी ह्या संदर्भात पुलिसांक आपोवन कागाळ नोंद केल्या। ह्यो गाडयो हाडून रातया पार्क करून वतात असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो। फाटले 3 दीस जाले सोनसोड्या रस्त्या कुशीक चिकन वेस्टाची गाडी पार्क करून दवरतात। सोमारा तेच सुवातेर आनीक एक गाडी पार्क केल्ली। थळाव्यांनी रस्त्यान पास जातना वचून पळयल्या उपरांत नगराध्यक्षाक कळीत केल्ले। नगराध्यक्षान मनीस धाडटा सांगले खंय, पूण स्वता नगराध्यक्षान थळार येवन पळोवणी केल्ली ना म्हूण थळावे तिडकले। हे सगळे ताच्या नाका खाला चलता आनी पालिका कांयच पावलां उबारना असो आरोप थळाव्यांनी केला। त्याच रस्त्यान अभियंते, सुपरवायझर आनी हेर अधिकारी वतात, पूण कोणेच लक्ष दिना म्हूण थळावे सांगतात। मंगळारा सकाळी पुलिसांक आपोवन थळाव्यांनी कागाळ नोंद केली।
साळ पंचायतीक विश्वासान घेन आसतना आमदार ह्या वाठारांतली कामां करता उदरगतीची कामां करपा खातीर तांचे सहकार्य मेळना असो आरोप साळ पंचायतीची सरपंच सावित्री राणे हिणें केला। आमदारा कडल्यान सहकार्य मेळूंक नाशिल्ल्यान पंचायत मंडळ तांकां दिल्लो तेंको फाटीं घेता। आमी सरकारा वांगडा आसा मात आमदारा वांगडा ना अशें सावित्री राणे हिणें म्हणलां। साळ पंचायतीचे सरपंच तशेंच 3 पंचांनी येवन मंगळारा पत्रकार परिशद घेवन ही बाब स्पश्ट केली। साळ पंचायतीन सध्या एकूण 7 पंचायत वांगडी आसात। मडगांवां गांधी मार्केटा भायर दुकानदारांनी केल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपाक नगरपालिका अपयेसीत थारल्या। वेपाऱ्यांनी मागणी करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक ना। 5 मार्केट इन्स्पेक्टर आसून लेगीत बाजारांतल्या ह्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर कोणूच कारवाय कित्याक करिनात असो प्रश्न वेपाऱ्यांनी त्रासला। राज्यांत इको फ्रेंडली पर्यटनाचेर भर दिवपा खातीर सरकार यत्न करता। बोंडला अभयारण्या विशीं सरकार गंभीर आसा अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। संवसारीक पर्यटन थळ सोडण्याच्या डॉ. सलीम पक्षी अभयारण्यांत इको फ्रेंडली प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो। पक्षी मोगी पर्यटकांक आकर्शीत करपाक सुमार 6 कोटी खर्च करून सोडणच्या पक्षी अभयारण्यांत सुदारणा घडोवन हाडटले। इको फ्रेंडली प्रकल्पा खाला इंटरप्रिटेशन, विजिटर्स सेंटर, वॉकवे आनी हेर सुविधा ह्या अभयारण्यांत उपलब्ध करतले अशें मंगळारा आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्या वेळार पर्येचे आमदार आनी वन विकास मंडळाची अध्यक्षा डॉ. दिव्या राणे हांणी सांगलें। ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रवीण शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ईव्हीएमाक विरोध म्हूण बाणावले बसका जाली। ईव्हीएम मशीन स्क्रॅप करपाच्या मागणे खातीर गोंयकारांनी 4 मार्चाक आझाद मैदानाचेर व्हडा संख्येन हाजेरी लावपाचो उलो जॅक मास्करेन्स आनी रामा काणकोणकार हाणें मारलो। आमचो लढो ईव्हीएम विरोधांत लोकशाही वाटोवपा खातीर आसा अशें तांचें म्हणणें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केरळ भेटी वेळार इस्रोच्या पेवपी म्हत्वाकांक्षी मिशनांतली व्हडली घोशणा केल्या। गगनयान मिशन खाला भारतीय अंतराळ विरांक स्वयंबळग्याचेर अंतरिक्षांत धाडटले। हातूंत सुमार 6 टन वजनाचे अंतरिक्षांत धाडटले। ह्या अंतरिक्षयानान 4 अंतराळ विरांक व्हरपाची तांक आसतली। ह्या अंतरिक्षयान धर्तरेसावन सुमार 400 किलोमीटर अंतराचेर 3 दीस प्रदक्षिणा घालतले। गगनयान मिशना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें 4 अंतराळ विरांच्या नांवांची घोशणा केली। प्रशांत बाळकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप आनी शुभंशु शुक्ला अशीं तांची नांवां जावन आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें निमाणे तयारी खातीर तांकां परबीं दिली। हे 4 जाण भारतीय वायुसेनेचे अधिकारी आसात। अंतराळ विरांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर बंगळुरांत एक खाशेली सुविधा तयार केल्या।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे फुडारपणाखाला भाजपा सरकार पुराय देशांत उदरगतीचे राजकारण करता। ताका लागून गोंयांत आनी हेर कडेन विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां सयत विरोधी आमदारांनी भाजपान प्रवेश केला। महाराष्ट्र आनी गोंयांत डबल इंजिन सरकाराक लागून उदरगत नेटान चालू आसा। फिरेकबार मोदी सरकार हाडपा खातीर प्रत्येकान भाजपाक मतदान करपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केलें। मावळ महाराष्ट्र हांगा भाजपा वावुरप्यांचे सभेन ते उलयताले। फिरेकबार मोदी सरकार आनी अबकी बार 400 पार हे उद्दिष्ट साध्य करपा खातीर प्रत्येक वावुरप्यान वावर करपाचें आवाहन ताणें केलें। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र अश्यो घोशणा मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिल्यो। गोंया उपरांत महाराष्ट्र सुद्दां विरोधी आमदारांनी भाजपान प्रवेश केलो। हे फकत उदरगतीचे ध्येय मुखार दवरून भाजपान प्रवेश करतात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कोळसो प्रदूषणाच्या विरोधात चर्चा करपा खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार एमपीएच्या अध्यक्षांची भेट घेतलो। कोळशाच्या प्रदूषणा विरोधात शुक्रारा एमपीए वांगडा बसका जातली। तेन्ना ह्या बसकेक मुरगांव पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांनी हाजीर रावचे तशेंच कोळसो प्रदूषणाचेर आवाज ओडोवपाक एकठांय येवचे अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलां। गोंय सरकार दाबोळी विमानतळाची गोमटी धरून ताचो खून करपाक सोदता असो आरोप फातोळीचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। 2027 ते 28 वर्सा दाबोळी विमानतळाची युजर डेव्हलपमेंट फी वाडून 1,500च्या वयर वतली। दुसरे वटेन मोपा विमानतळाचेर हीच फी 800 रुपया आसतली। देखून खंयची एअरलायन दाबोळे बदला मोपाच्यानूच ऑपरेट जातली हातूंत मातूय दुबाव नाशिल्ल्याचे विजय सांगता। दोन दीस पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केल्ल्या हर घर ग्रॅज्युएट विधानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान खर टिका केल्या। हर घर ग्रॅज्युएट न्ही तर हर घर बेकारी ही सध्या गोंयांत परिस्थिती आसा। तेन्ना पयलीं ग्रॅज्युएट जाल्ल्या बेकार भुरग्यांचे लिस्ट दाखोवचें अशें आव्हान आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान केलां। तशेंच हालींच जाल्ल्या पुलीस नोकर भरतींत 100 परस चड बिगर गोंयकार भरती केल्यात असोय आरोप मनोजान केलो। कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ली ही कला अकादमी मुखाल्ल्यान तुमकां सामकी चकचकीत दिसपी ही कला अकादमी फाटले वटेन सामकी बुरशी जावन रावल्या। ही बुरशेपणां पळयात, बेशिनां हळशिकावण्या उदकान भरल्यात। गोंयभरच्या कलाकारांची हक्काची वास्तू म्हळ्यार कला अकादमी, पूण नूतनीकरण जायत सावन कला अकादमी गाजता ती फकत भ्रश्टाचाराच्या आरोपाक लागून। नूतनीकरण जाल्ल्या उपरांत भ्रश्टाचाराच्या आरोपांक लागून शहाजहानाची कला अकादमी म्हणून नांव पडिल्ले हे कला अकादमीच्या वेवस्थापना कडेन कोणाचेच लक्ष ना। कॅन्टिना फाटल्यान एका कोनशाक कोयराच्यो राशी टायल्स चिकलान माकल्यात। नितळसाण म्हणटा ती दिश्टीच पडना। हो सगळो प्रकार जर एखाद्या पर्यटकान वा कला अकादमीक भेट दिवपी देश विदेशांतल्या कलाकारान पळयलो जाल्यार तो गोंयचे बाबतींत कितें चिंततलो हाचो कला अकादमी आनी सरकारान खोलायेन विचार करपाक जाय। गोंयांत बुधवारा सावन 12वीची परीक्षा सुरू। ही परीक्षा 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च मेरेन जातली।
अंदू 20 केंद्रांनी वट्ट 17,987 विद्यार्थी परीक्षेक बसतले। हातूंत 8,550 चले आनी 9,437 चलयांचो आस्पाव आसा। मंगळारा हे विशींचे प्रसिद्धीपत्रक गोंय शालांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान जारी केला। ही परीक्षा सकाळच्या 9:30 वरांचेर सुरू जातली। 45 मिनटां पयलीं विद्यार्थ्यांनी परीक्षेक हाजीर रावपाची सुचोवणी विद्यार्थ्यांक दिला। मजगतीं फाटल्या वर्सा 19,377 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली। तातूंतल्या 18,479 विद्यार्थी पास जाल्ले। फाटल्या वर्सा 95.46% निकाल लागिल्लो। हरिद्वार ह्या म्हाळसा देवीचेर आदारिल्ल्या कोंकणी भक्ती गिताचें लोकार्पण जालें। हे गीत गौराज तळावलीकारान बरयलां जाल्यार शिव नायक हाणें ताका संगीत दिलां, जाल्यार गौतमी कामत बांबोळकार हाणें गिताक स्वरसाज दिलो। लोकांक हे गीत आवडटलें असो विश्वास गीतकार गौराज तळावलीकार हाणें उक्तायलो। तिस्क सुकूर रस्त्यार चलत्या कारींतल्यान बियरीची बाटली उडयतना दुबावीत शंकरलाल राधेश्याम खतीक पिराय 32 रावपी जयपूर राजस्थान ह्या पर्यटकाक परवरी पुलिसांनी अटक केली। ही घडणूक मंगळारा दनपाराक घडली। राजस्थानांतल्यान 4 जाण गोंय भोंवडेर आयिल्ले। ताणें GA 07T0207 क्रमांकाची रेंटो कॅब कार घेतली। ती घेवन 4 पर्यटक म्हापशे सावन पणजे वटेन वताले। तातूंतले कांय जाण गाडयेन बियर पिवन रिती बाटली चलते कारींतल्यान रस्त्यार उडयताले। दुबावितान तिस्क सुकूर रस्त्यार बियरीची रिती बाटली रस्त्यार उडयली। ही घडणूक उल्लेख केल्ल्या गाडये फाटल्यान आशिल्ल्या पुलिसांच्या नदरेक आयली। दुबावीत गाडयेच्या ड्रायव्हराच्या कुशीकच्या सिटार बशिल्लो। रोखडीच पुलिसांनी उल्लेख केल्ली गाडी धरली आनी दुबाविता सयत गाडी परवरी पुलीस स्टेशनांत व्हेली। तर दुबावीत शंकरलाल खातीक हाचेर भौशीक सुवातेर बियरीची बाटली रस्त्यार उडयल्ल्या आरोपान गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली। उल्लेख केल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या। आदिवासी कल्याण खात्याची विद्यालक्ष्मी नावाची येवजण आसा। हे येवजणे खाला 10वी इयत्ता परीक्षा पास जावन 11वी इयत्तेन खंयच्या शाखेंत प्रवेश घेवपी अनुसूचित जमातींतल्या चली भुरग्यांक कायम ठेवीच्या रुपान 25,000 रुपया दितात। ही रक्कम चली भुरगे जेन्ना 12वी बोर्ड परीक्षा पास जाता तेन्नाच दितात। 12वी पास प्रमाणपत्र आनी हेर दाखले सुपूर्द केल्या उपरांत कायम ठेवीची ही रक्कम दितात। मजगती ही येवजणेची 2011-12, 18-19 वर्सां मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्या कडेन हक्क सांगिनासतना पडून आसा। हक्क सांगूंक नाशिल्ल्या अशा कायम ठेव लाभधारकांची वळेरी खात्याच्या https.tribalwelfare.go8.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा। ह्या अर्जदारांनी आपली कायम ठेव रक्कम मेळोवपा खातीर ही सुचोवणी जारी जाल्ल्या पासून 90 दिसां भितर आदिवासी कल्याण संचालनालय पणजी वा मडगांवच्या कचेरेन संपर्क करचो, नाजाल्यार हक्क सांगूंक नाशिल्ल्या अर्जदारांची रक्कम सरकारी तिजोरीन जमा करतले। राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या मूलभूत बांदावळ आनी प्रजासत्ताक ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळारा चंगनचेरी केरळचे मुख्य बिशप जोसेफ पेरुमात्तोम हांच्या हस्तुकी आनी उदका स्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांच्या विशेष उपस्थितीन जाले। ह्या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाजीर आशिल्ले।
हाली लसणीचे दर वाडतूच असताना मदींच लसणून सवाय जाल्ल्याचे कळटाच देशभरांत लोकांनी समाधान उक्तायला। आता नव्या लसणाचो हंगाम सुरू जाला, ताका लागून देशांतल्या बाजारांनी लसूण येवपाक लागल्या। 15 दिसां पयलीं 1 किलो लसणाचे दर 400 रुपया आशिल्ले। नवी लसूण बाजारांत येवपाक सुरू जाल्ल्याक हो दर देंवला। किरकोळ बाजारांत 1 किल लसूण आता 200 ते 250 रुपयांनी मेळटा। आदी हो दर किरकोळ बाजारांत 1 किलोक 400 रुपया आशिल्लो। पाव किलो लसणाचे मोल 100 रुपया मेरेन आशिल्ले। नवो हंगाम सुरू जाल्या उपरांत देशांतल्या बाजारांनी सदांच सुमार 20 ते 30 टन लसूण येता। ताका लागून देशभरांतल्या जेवणांत लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायला। दिवचल वाठारांत सध्या काजू पीक सिजनाची चाहूल लागल्या। पयल्या दारेचे हुर्राकूय बाजारांत आयला। काजू पिकाक अजून पुराय नेट येवंक ना, तरी लेगीत महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोऱ्याच्यो बाटयो पेटपाक लागल्यात। हवामान संतुळीत उरलें जाल्यार मार्च म्हयन्याचे 15शी उपरांत काजू पिकाचो भार जावपाची शक्यताय आसा। तशें संकेतूय कांय काजू बागायतदारांनी उक्तायला। दिवचल बाजारांतल्या श्री कोटेश्वर देवाचो शिखर कलश स्थापना सुवाळो सोमारा व्हडा भक्ती भावान मनयलो। शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हाजेरीन परमपूज्य श्री शिवदत्तनाथ महाराज हांच्या हस्तुकी कलश स्थापना जाली। दिसान दीस तरणाट्यां काळजाचो आताक येवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला। पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता। जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता। काळजाच्या दुयेसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें। तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें। काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात। जबड्यांत दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसा। ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो। लग्नाचें कारण सांगून बायलांक नोकरे वयल्यान काडपाक आतां मेळचें ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां। लग्ना खातीर बायलांक नोकरेंतल्यान काडून उडोवपी नेम अघटीत आनी पितृसत्ताक आसात। हे नेम मनशाचे प्रतिश्ठेक आनी न्याय वागणुकेचे अधिकार उणो करता। मजगतीं आर्मी नर्स सेलिना जॉन हिका आर्मी नर्सिंग सर्विसींतल्यान काडिल्ली कारण तिचें लग्न जाल्लें। हें प्रकरण 3 दशकां आदलें। जेन्ना सेलिना जॉन हांची आर्मी नर्सिंगे सेवे खातीर निवड जाली आनी ती दिल्लींतल्यान आर्मी हॉस्पिटलांत ट्रेनी म्हणून रुजू जाली, ती लेफ्टनंट पदाचेर नियुक्त जाल्ली। ह्याच काळांत लश्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन हाचे कडेन तिचें लग्न जालें। उपरांत सेलिना 1988 रिलीज जाली। लग्नाचे निमित्त दिवन सेलिनाक नोटीस दिनासतना नोकरेंतल्यान मुक्त केलें। मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयान सेलिनाच्या ह्या प्रकरणाक लिंगभेद आनी असमानतेचें व्हड प्रकरण अशें म्हणलां। याचिकादार सेलिना जॉन हाका 60 लाख रुपयांची भरपाय दिवपाचे आदेशूय न्यायालयान केंद्र सरकाराक दिल्यात।